आठ आमदार बीजेपीन गेल्ले आहा आनी लेटेस्ट पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट्स आयज सगळे कडेन सोशल मिडियाचेर देवाची फकाणां करतात. वॉट डू यू वॉन्ट टू से ऑन दिस सिच्युएशन टुडे? पयले सुवातेर हांव म्हजें नांव रोकेझिंहो डिसोजा, हांव एक सोशल वर्कर आनी सिनियर सिटीजन ऑफ वेलसॉम. म्हाका खूब दूख भोगलें. काल ते आज पासून हांव खूब टेन्स जालो. आयज सोशल मिडियाचेर सगळे कडेन देवाचें फकाण जालें आनी फकाण इसली फकाणां कोण व्हिडियोचेर धाडटा की मोडक्या नंबर देवाक विचारताय आनी कोण आनी कितें फकाणां. हे भाशेन देवाचें आमच्या धर्माचेर ही फकाण जावपाक कारण कितें आनी कित्याक लागून जालें. पयले सुवातेर हांवें पयले एक मिडियाचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें एक मॅसेज दिल्ली की जेन्ना आमच्या बांबोलीम मिलाग्रीच्या फुर्सा कडेन जेन्ना ह्या मनशांनी एक जुरामेत घेतलो आनी हेजेर हांवें विचार केल्लो आमच्या धर्मगुरू कडेन वडिलां कडेन की तुमी केसो तांकां एलावड केलें आनी थिंगा आमचो एकलो धर्मगुरू थिंगा उबो आसलो. सो त्या वेळार हांवें ही खबर सगळ्या मिडियाचेर बी पावल्ली पूण तेजेर कोणेंय आवाज करूंक ना. उपरांत आज तर आमी चोयलो जाल्यार ते 8 जाण बीजेपींत गेले. हे गेले पूण उपरांत आज कितें जालें आमच्या देवाची ही फकाणां चालूच आहा. पूण ही देवाची फकाणां करपाक कारण कितें हांव सांगूंक सोदतां. हें कारण आमचे धर्मगुरू जे थोडेशे 4-5 धर्मगुरू आज सगळे कडेन भोंवताले. काँग्रेसाक वोट मारे, बीजेपीक मारनाकाय, आपाक मारनाकाय. पूण आज तुमी जर ते भोंवताले आनी म्हणटाले की हे मनीस जेन्ना वचपाचे आहले भायर सरपाचे आहले तुमच्या व्हिडियोचेर तुमच्या मॅसेजीचेर अशें येताले की आमी आतां तुमच्या घरां कडेन मोर्चा काडटले, आमी घरा कडेन तुमचे बसतले. हांव आज ते कडेन विचारूंक सोदतां ह्या धर्मगुरू कडेन तुमचे मोर्चा केन्ना चालू जातली आनी खूंय सन चालू जातली, खंयच्या गांवांनी कॉमेस जातली, कित्याक आमकांय तुमकां जॉयंट जावपाक जाय. तो हें दाखोवपाक सोदतां की हे धर्मगुरू जेन्ना आमी टेंपलान वयताय, आमी आमच्या चर्चीन वयताय, आमी देवाचें उतर आयकोंक वयताय. पूण हे धर्मगुरू जे थिंगा कितें सांगताय, फाटीं एक धर्मगुरून सांगलां की जेन्ना पंचायत इलेक्शन जालीं सरपंच कितें कोताय जाल्यार तेमचे गोळ्या धरचे आनी ओडीचे. हे धर्मगुरू तर असले शिकयताय आमच्या युथाक आनी कित्याक उरलां. आनी हेच धर्मगुरू जेन्ना केस्तांव करपाक लायताय आनी मागीर हेच धर्मगुरू गूड फ्रायडे तेमचे पांय धुयताय. दॅट मिन्स तुमी मारूं लायताय आनी मागीर तुमी म्हणटाय आमी तेंचे पांय धुताय. म्हणजे तुमी साफ आनी दुसरे जे मनीस आमचे सारके आहाय कितें क्वेश्चन कोताय ते वायट. सो हें आज घडोवंक पावलां आमच्या धर्मगुरू लागून. आनी धर्मगुरू तरी आज आमचो वडील जो आहा त्या धर्मगुरूंचो तेणें तरी खूंय चाबूक मारलें तें अशें जावपाक पावना. आज आमचे वडील आहाय ते तोंड बंद करूं ना आनी जे सकल आहाय ते आपूण वेर नासोन पडतालीं भोंवताय. आज हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना हांव एक बरो स्ट्रॉंग सपोर्टर आमच्या कोर्ताली MLAचो बाब आंतोनबाजोचो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट, जेन्ना म्हाका ते म्हणटाले हांव BJPचो एजंट. आज तर BJPचो तर एजंट. सो हांव ह्या धर्मगुरू कडेन विचारूंक सोदतां तुमी वेर नासोन कोर्ताली येताले सांगोंक की आंतोनबाजा वोट कोण नाकाय, तो BJP मनीस. आज तुमी ज्या मनशाक निवडून हाडून लायलो तुमी ताका तिकेट दिवपाक लायली पूण आज तो मनीस BJPक गेलो. तुमचो आज सही कांय ना. आज हांव चोयतालो एक मिडियाचेर एक भुरगो एक मनीस बरो मनीस सारको बरो फोन करून ते धर्मगुरू विचारता तूं आमकां केन्ना अपॉयंटमेंट दिता, आमकां एक केक कातरपा जाय इगोर्जे कडेन, कित्याक त्या BJPक गेले म्हूण, कित्याक तुवें बड्डेया केक कातरलोली त्या MLAची. आज त्या BJPक गेला सो आमकां केक कातरपा जाय. असली आज तो बरो कोण उलयता आनी तो म्हणटा की हें जालां तें फकत धर्मगुरू लागून. आज आमी धर्मगुरूचेर उलोवपाक सोदनाय पूण कितें आहा हे थोडे 5 जाण आमचे धर्माक फुटी घालताय. हिंदू मदें क्रिस्तांव मदें मुस्लिमां मदें आज ते डिवायड करूंक सोदताय. आनी अशें जालां आज आमी हिंदू क्रिस्तांव एकवटान भोंवताय, एकवटान बरे. आज आमचे पयलीं हें जालें गणेश चतुर्थी जाली, सगळे लोक क्रिस्तांव हिंदू एक बराबर भोंवपाक लागले, दाखोवपाक लागले. सो हितून आमकां कित्याक तुमी डिवायड कोताय. हे थोडेशे धर्मगुरू आहा तांकां हांव सांगूंक सोदतां तुमी तुमचें सांबाळे, तुमी पॉलिटिका पोवनाका. तुमी सांगाय कोणा वोट घाले, बऱ्या मनशाक वोट घाले, हें तुमचें भाशण दियाय. आनी हांव ह्या धर्मगुरूच्या आमच्या वडिलांकूय सांगूंक सोदतां
की तुमी तर यांचेर एक्शन घेयनाय, ह्या फाल्यां आमचो धर्म काबार कोतले आनी आमचो धर्म डिवायड जातलो. आमचो मुनी आहा सरस्वराचें देवाचें पवित्र नांव बेमानान घेवूं नये. सो हें आमचो मनामेंत सांगता. सो हेका हांव विचारूंक सोदतां, तुमी तांकां बांबोली केसो लावड केलो हेका हो जुरामेंत घेवपाक, आनी ह्या जुरामेंता लागून आज देवाचे ह्यो सगल्यो हेबडाय जावपा पावले. आनी हेका जबाबदारी आमच्या धर्मगुरू हांव तांकां सांगूंक सोदतां, तुमी 4 मनीस आहाय ते सगळे धर्म आमचो काबार कोतले आनी तुमकां लागून हो धर्माचे मनीस डिवायड जावपा पावता. सो हांव हीच एक मॅसेज दिवपाक सोदतां आनी युथा सांगूंक सोदतां, हेंकां फॉलो जायनाका. हे आपल्याचो बेनिफीट घेतात आनी हेणी म्हाका दिसती पडटा की ह्या धर्मगुरूंनी जायतो बेनिफीट घेयला बीजेपीचो. जेन्ना संपलोलो पारेकार आहलो तेणी आपल्याच्या इस्कलांक परमिशन घेयलें आनी क्लासीस वाडोवपाक, दुसरें कन्स्ट्रक्शन करपाक. तेन्ना तुमी फाटल्या दारांतल्यान पारेकारा बोले वयताले, हांवें म्हज्या दोळ्यान चोयलो आहाय. देखून हांव सगळें सांगूंक सोदना, वेळ येयल्यार हांव सगळ्यांक देखून सांगतलो कोण धर्मगुरू कोण एक धर्मगुरू आज उलयता आनी तो म्हणटा देवाच्या मुणयाऱ्यांनी तुमकां बूध दिल्या. कोण देवाच्या मुणयारी? तूं तेंचें नांव सांग. कोणी तांकां बूध दिली? कोण ते देवा मुणयारी? तांकां बीजेपी वच म्हळ्यार ते तुमकां गाड नांव सांगाय. लोकांक मिसगायड कोनाकाय, लोकांक फुटी घालनाकाय. देखून हांव सांगता हे धर्मगुरू लागून हें सगळें जावपा पावलां आनी हेच्या मुखार तर अशेंय रावत जाल्यार आमचो धर्म काबार जातलो. You think the priest should not fall into politics or preach about politics during? Priests, they can fall into politics, but you cannot tell the voters to vote somebody. तुम्ही सांगाय बऱ्या मनशाक वोट कर. आमी काय म्हणाय तुम्ही पॉलिटिकां वचाय ना जाल्यार तुम्ही परमिशन घे आमच्या वडिलां कडेन आनी तुमी इलेक्शनां बसाय. आनी तुमी इलेक्शनां बसाय आनी तुमकां लोक इलेक्ट करतलो. परमिशन घे. कित्याक हें जाता तें सगळें हे भाशेन जाता. आमकां धर्म सांबाळूंक जाय, आमकां गोंय सांबाळूंक जाय आनी तुमी हे 4-5 जाण आहाय ते परमिशन घे वडिलां कडेन आनी इलेक्शनां बसाय. कित्याक आज जायते आज थोडे कोर्टांत वयताय, परमिशन घेयलां तेणी टू एपियर इन द कोर्ट. ते भाशेन तुमी हें घे परमिशन घे, पूण भितर रावन लोकांक चाडून घालनाकाय. सो दीस इज माय मॅसेज. Thank you, sir.